नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. सरकार आनी टॅक्सीवाल्यांनी बसून ॲप बेस्ड टॅक्सीचो इश्यू सोडोवचो. टुरिझमाचेर परिणाम जाता. जाळवणदार म्हणटात गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी जायच. गोंयच्या उद्देगीक संघटनांचो तेंको. बस्तोड्या हल्ल्यांतलो एकलो दुबावीत बीजेपी वालो. चौकशेन राजकीय हस्तक्षेप. कार्लुसाचो आरोप. आदलो आमदार ग्लेन म्हणटा एक्शन जातली. हळदण्यात दादागिरी वाडली. डेंटल कॉलेजीच्या गर्ल्स हॉस्टेलांत चलयांचे अश्लील व्हिडिओ शूट करपी स्टुडंटाक अटक करून जामिनार सोडलो. 19 मेक घडणूक. 23 मेक कंप्लेंट. कळावाचेर प्रश्नचिन्ह. वास्को वाठारांत रस्त्यांची दशा. काँग्रेसवाल्यांनी फोंडाऱ्यांत लायली रोपां. एमव्हीआराचो निषेध. म्हापशा काँग्रेसीचो पीडब्ल्यूडीचेर मोर्चा. सेन्सेक्स 2026 जातले तरी 2027 एसटीक आरक्षण मेळटलेच. उटाच्या प्रकाश वेळीपाक विश्वास. किरण कांदोळकार म्हणटा आरक्षण मेळूंक जायना म्हूण सेन्सेक्साक कळाव. आनी गोंयांतूय पर्यावरण दीस. वेस्ट मॅनेज करूंक सरकार एकार एक पावलां उखलता. मुख्यमंत्री उलयलो. लेगसी डंपाचेर डेन्स फॉरेस्ट. राना मंत्र्याचो प्लान. खबरो विस्तारान. सरकार आनी टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय बसून ॲप बेस्ड टॅक्सीचो इश्यू तडीक लावचो. ह्या इश्यूचो टुरिझमाचेर परिणाम जाता. जाळवणदार उलयतात. गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी जायच. मात टॅक्सीवाल्यांकूय खंय विश्वासांत घेवचे. ते वटेन TTAG, गोवा इंडस्ट्रीज असोसिएशन, लघु उद्योग भारती, ऑटो डिलर्स, वेर्णा उद्देगीक संघटनेचो एर एग्रिगेटराक तेंको. सरकार आणि टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय बसून ॲप बेस्ड टॅक्सीच्या विशयाचेर तड लावची. ह्या विशयाचो पर्यटनाचेर परिणाम जाता. टुरिझम स्टेक होल्डर उलयले. आता हो टॅक्सीचो इश्यू म्हणटा तो बरो सेन्सिटीव. जायते टॅक्सीवाले आमचे भाव जायतो हो इश्यू घेवन वता. सो गव्हर्मेंटान आनीक ह्या टॅक्सीवाल्यांनी सगळ्यांनी एकठांय बसून जाय जाल्यार आमी स्टेक होल्डर मेळपाक शकता. सो सगळ्यांनी एकठांय जावन हो इश्यू न्हू जो आयज इतलो वयर पावला हो इश्यू तो सॉल्व करपाक जाय. सॉल्व कर दोनूय सायडीन कोणाकूय दुख येना तशें करून दोनूय सायडीन बरें एमिकेबली सेटलमेंट करून हो एक सगळें आमचो एक म्हणजे इतलो व्हडलो इश्यू जाला हो टॅक्सीवाल्यांचो. सो तो मातशें आमकां हेल्प करचें गव्हर्मेंटान हो सॉल्व करपाक. Department of Transport came out with very progressive app guidelines on 20th May 2025. The draft notification was issued on this date. They designed a survey wherein we decided to test whether people wanted apps or not. In the morning of 4th June, that is till 10 a.m. on 4th June, we have received 1954 responses. Out of this 1954 responses, 96% have voted in favor of apps, whereas 4% have said they do not want apps. Based on this overwhelming response, which is also corresponds with surveys done by other organizations, I think it's very clear that the people of Goa want apps and the government should take this forward. ॲप हो गरजेचो. टेक्नॉलॉजी ही एडॅप्ट करपाक जाय. पण भायलो प्लेयर येवन हो चलोवप इज नॉट फिजिबल ॲट द मोमेंट. अँड कन्सिडरींग आमचे गोंयकार जे भाव आसा जे ह्या धंद्यान आपले पिडयेंतल्यान पिडयेन ह्या हितून आसा जे तेंचे लायव्हलीहूड धरपाक लागून गव्हर्मेंटान जो स्टेप घेतला द फोर्सफूल इंटिग्रेशन ऑफ द ॲप म्हटला पळय त्या हेचेर अजून पर्यंत म्हाका जरी अजून आय एम नॉट कम्फर्टेबल अँड आय डोंट थिंक सो इट इज फिजिबल फॉर गोवाज फ्युचर. Whatever the fare is told by the driver they have to pay, which is considerably high, taking into consideration the fare charged by Ola, Uber in other states of the country. So it's a good move by the government. In regularize करचे पडटले. कोणाची पोटार हाडना government is only trying to tell them let's organize the sector.
आणि कित्याक कोणूय येवंक सोदता जाल्यार ताका पयलीं म्हणटा तो फ्रेमवर्क गायडलायन्स आसपाक जाय. आमी हाणेच येवचे धंदो करचो असो म्हणूंक शकना. आमी सरकारान म्हणटा तो कायदो करपाक जाय, त्या प्रमाणे ज्याची इच्छा आसा ताणें धंदो करपाक जाय. दिस इज द एसेन्स ऑफ फ्री मार्केट जे म्हणटात ते. गायडलायन्स आर एक्स्ट्रीमली फेअर. मजगतीं गोंयांतल्या 5 मुख्य इंडस्ट्री असोसिएशनांचो ॲप एग्रिगेटराक सपोर्ट. वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशन, गोवा ऑटोमोबायल डीलर असोसिएशन, गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, स्टेट इंडस्ट्री असोसिएशन आनी लघु उद्योग भारती गोवा प्रदेश ह्या संघटनांचो एग्रिगेटराक तेंको. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बस्तोड्या जोडप्याचेर हल्लो करपी गँगांतलो एकलो दुबावीत बीजेपी वालो म्हूण खंय चवकशेंत राजकीय हस्तक्षेप जाता. चौकशी अधिकारी आनी दुबावीत घट म्हूण आमदार कार्लुसाचो आरोप. आदलो आमदार टिकलो म्हणटा हळदोण्या फाटलीं 3 वर्सां जालीं दादागिरी वाडल्या. ताच्या तेंपार खंय अशें नाशिल्लें. बीजेपी वालो आसलो तरी एक्शन खंय जातली. 2 दिसां पयलीं बस्तोड्या एका जोडप्याक मार पडले. आतां मेरेन 3 जाणांक अटक केल्या. हल्ल्यांतलो एक दुबावीत भाजपाचो वांगडी म्हूण चौकशी हस्तक्षेप जाता. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसराचे दुबावित्या वांगडा बरे संबंद आसा म्हूण आमदार कार्लोसाचो आरोप. हे ते बीजेपी के नाव यूज करून मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात. तूं चिंत असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीन आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे बावार्थ पुलिसाचे वयता. बीजेपी आतां लॉ अँड ऑर्डर हुंय जाली जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां बीजेपी कित्याक थंड आसात. एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. हळदोणाचो आदलो आमदार टिकलो म्हणटा हळदोणा फाटले 3 वर्सांत दादागिरी वाडल्या. ताच्या तेंपार खंय अशें जाय नाशिल्लें. परत whether BJP or any other party, our Bharatiya Janata Party, we will not tolerate such act of violence. Totally, it's not in आमच्या ते पक्षान ते ना असले नाकेला करप आमी करिनात ते. My same won't do it. Honorable Prime Minister is very strict on such things, and neither Glenn Ticklow will never do this, and it has never happened for the last 10 years. Not only this, violence, lot of other things are going wrong, and the people, the whole Goa is talking about it today. And that तुमच्या माध्यम तुमकां खबर आसतली कितें चल्लां आमच्या मतदारसंघांत आनी आमचे भुरगे कशे अशे बडबडीन पडले आनी कित्याक पडल्यात सगळ्यांक लोकांक खबर आसा. हाजे फाटल्यान कोण आहा? हू आर दीस पीपल बिहायंड दीस? हू इज द डॉन बिहायंड दीस ऑर कितें द लिडर बिहायंड दीस वॉट एवर द हँडलर म्हणलें अशें दॅट फेलो हॅज टू बी फर्स्ट booked and has to be in trouble, and the people are aware of all this what is going on. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डेंटल कॉलेजीन गर्ल्स हॉस्टेलांत चलयांची न्हातना व्हिडिओ शूट करपी स्टुडंटाक आक्षे पुलिसांनी अटक केल्ली. ताका जामिनार सोडलो. पुलिसांनी फोन आनी बाकीची इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जप्त केल्यात. तांची फॉरेन्सिक टेस्ट जातली. गजाल 19 तारखेर घडिल्ली. मात कंप्लेंट 23 मेक. कळावाचेर प्रस्नचिन्ह. गोंयच्या डेंटल कॉलेजीत चलयांचे न्हातानाचे व्हिडिओ शूट करपाची घडणूक. व्हिडिओ शूट करपी डेंटल कॉलेजीचो स्टुडंट. 19 मेक ही घडणूक घडिल्ली. ताच्या उपरांत कॉलेज सेक्रेटरीन 23 मायाक आक्षेप पुलिशेंत कागाळ केली. कॉलेजीन पुलीस कागाळ करूंक इतलो कळाव कित्याक केलो काय म्हण प्रश्न. ताचे मदीं कॉलेजीच्या इंटरनल समितीन त्या स्टुडंटाक आफोवन ताची चवकशी केल्ली म्हूण म्हायती. फोनांतल्यान व्हिडिओ तेन्ना डिलीट केला आसुयेत म्हूण कॉलेजीच्या भुरग्यांक दुबावीत खंय दुर्गार चडोवन व्हिडिओ शूट करतालो. देगेक आशिल्ल्या ग्रावंडार पासेक आयिल्ल्या चलयांनी ताका पळयलो. त्या उपरांत बोवाळ जालो आनी प्रकरण उक्ताडार आयलें. पुलीस कागाळ जाल्या उपरांत आक्षेप पुलिसांनी दुबाविताक अटक केलो. सध्या ताका जामिनाचेर सोडला. कॉलेजीन ताका 6 म्हयने सस्पेंड केला म्हूण कळटा. ज्या वाठारांत घडणूक घडिल्ली थंय लायटी ना, CCTV कॅमेरा ना. पुलीस चवकशे वेळार आपूण थंय सिगरेट ओडूंक गेल्लो म्हूण दुबावितान सांगला म्हूण सुत्रांची म्हायती. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. वास्को रस्त्यांची दशा. काँग्रेसीन फोंडाऱ्यांनी रोपां लावन सरकाराचो निशेध केलो. MVRान केल्ले रस्ते पिड्ड्यार. ते वटेन साळगांव रस्ते काबार जाल्यात म्हूण काँग्रेसीचो म्हापशा PWDचेर मोर्चा. पुलीस आनी काँग्रेसवाल्यांचे वाजले. काँग्रेस फुडाऱ्याचो शर्ट पिनलो.
वास्को वाठारांतल्या रस्त्यांची परिस्थिती सामकी बाबत सांकवाळे युथ काँग्रेसवाल्यांनी फोंडाऱ्यांनी रोपां लावन MVRाचो निषेध केलो. सरकाराचेर फोग काडलो. वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसा निमतान रोपां लावन निषेध. हो रस्तो जो आसा सामके वायट पोजिशन कंडिशनान आसा आनी हो आयजूच न्हू म्हाका दिसता लास्ट 6 months जेन्नासून हो डेव्हलपमेंट काम चालू जाला रोडाचो. हो पयलीं आशिल्लो MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी जेन्ना हो डेव्हलपमेंट जालो चालू तेन्ना MBR म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टरान हो हातीन घेतलेलो हो प्रोजेक्ट. तेणें हांगा डिगींग चालू केलें पूण हो जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका इतलें अक्कल ना. इज इट द फर्स्ट टायम इज टेकन अप. ताणें सर्वीस रोडाक इग्नोर केला. सायनेजीस घालूना, सेफ्टी मेजर्स घेवना, प्रॉपर लायटिंग ना. पूण हो MBR जो आसा न्हिदून आसा. कित्याक ताका विचारपी कोण ना. सागाव वाठारांतल्या रस्त्यांची तीच परिस्थिती. काँग्रेसवाले मोर्चा घेवन म्हापसा PWDत पावले. थंय पुलीस आनी काँग्रेसवाल्यांचे वाजले. काँग्रेस उत्तर गोंय अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकाराचो शर्ट पिंजलो. त्या रस्त्याचे दुर्घटना जाल्या ते पिंजले. तुमी पळयल्ले आसता सगळें. पार्टी आमदारान अशेंच आमकां बायट दिल्या कित्याक की मनसुनाच्या पयलीं आमकां रोड कंप्लीट करून दितलो म्हणून आनी बरे पैकी करून दितलो म्हणून. आज सुद्दां ते डेली एक्सिडंट जाता, लोकांक त्रास जाता. PWD डिपार्टमेंट थंय पुलिसांनी आमकां भितर सुद्दां वचपाक दिवना. ते आमचे म्हाज्या ट्रेस सुद्दां पिनलो. आमी कांय टेररिस्ट न्हू. तुका खबर आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीत सगळे रोड एकू रोड असो ना की बाबा जेचेर गाडयो सारक्यो चलोवंक शकता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी श्यामसुंदर फडटे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. वर्ष 2026 सेन्सेक्स सुरू करतात म्हूण केंद्रान जाहीर केला. जनगणना जावपाक 2 वर्सां तरी वतली. तरीकूय गोंयच्या एसटीक 2027 विधानसभेक आरक्षण मेळटलेच म्हूण उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपाक विश्वास. भंडारी फुडारी आनी आदलो आमदार किरण कांदोळकार म्हणटा सेन्सेक्स करपाक सरकार मुद्दम कळाव करता. आरक्षण खंय हुमकळटले. मार्च 2026 सावन सेन्सस सुरू जाता. गोंयच्या एसटीक 2027 आरक्षण मेळटले काय ना त्या विशीं प्रस्न. उटाचो प्रकाश वेळीप म्हणटा तांकां 2027 आरक्षण मेळटलेच. ताजें आमी स्वागत करतात, वेलकम करतात. ज्यो आसात ते जाती नियाय सर्वे जाता. ताका लागून गोंयचे राजकीय आरक्षण दिले जावपाचो प्रश्नच ना. कारण ऑलरेडी ह्या संबंधी जी पार्लमेंटाक हे बील इंट्रोड्यूस जाल्ले आसा, तेजी चर्चा जाल्ली आसा आनी तेजी प्रपोर्शनेट 2011 पॉप्युलेशन गोंयांत कितलें आसलें तें घेवन हो बील हाडलें आसा. हेजो अभ्यास आमी पूर्ण केल्लो आसा. त्या गोंयच्या विधानसभेक ST लोकां खातीर रिजर्वेशन हे जावपाचें म्हाका दिसना ते जाय. सेन्सस जावच्या आदी गोंयच्या विधानसभेची वेंचणूक जातली. गोंयच्या एसटीक आरक्षण मेळचें ना तें नाच, मात बायलांकूय आरक्षण मेळचें ना म्हूण भंडारी फुडारी किरण कांदोळकर सांगता. गोंयान एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले म्हणून ते डिक्लेअर करता. पूण ही सर्वेच जर 27 कंप्लीट जातली आनी 27 इलेक्शन आहा, फेब्रुवारीन 27 इलेक्शन जातले जाल्यार म्हाका दिसता ते आयज ST वांगडा जशें आमी OBC आमकांय पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय, आमी सर्वे जावची अश्यो म्हणून खूब वेगळ्यो आमच्यो जे लोक आहात हे मागणी करता. ही सगळी दोळ्यांक पानां पुसपाची ही कामां आहा. आनी ही सर्वे जे फुडें फुडें धुकलपाचें पळय आहा, आयज सरकारान महिला आरक्षण म्हणून डिक्लेअर केल्लें आहा. संसदेन तें पासूय जाल्लें आहा. पूण तें आरक्षणूय करतले जाल्यार सेन्सस जावप ही गरजेचें आहा. आनी हो सेन्ससूच जर वर्सां उपरांत जातलो, 27 कंप्लीट जातलो जाल्यार म्हाका दिसता महिलांच्याय दोळ्यांक तेंच्यांनी पानां पुसलेलीं आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत 30 ते 32 हजार घरांचे मिटर खंय लायटीच्या खात्याक एक्सेसिबल ना. ते बदलचे म्हूण लायटीच्या खात्याचो उलो. 28 नोव्हेंबर मेरेन हे मिटर बदलूंक खात्यान मुजत दिल्या. 6 म्हयन्या भितर मिटर बदलले ना जाल्यार डिस्कनेक्ट करतले म्हूण चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस उलयला. एक्चुअली जाल्यार कितलींच वर्सां जालीं एक्चुअली हे मिटर जे भितर आसा खूब जाणांची घरां लायक सेकेंड होम म्हूण आसा
आनी खूब फावटी लोक जेन्ना आमचे मिटर रिडर रिडींग घेवपाक येता तेन्ना बाजारांत गेल्ले उरता वा तेमची लोकांची कामां आसता, सो तें बरें सिंक जायना आनी त्या लागून आमकां मिटर रिडींग घेवंक टायमार मेळना आनी रिडींग घेयना म्हणटकर बिलांय प्रॉब्लेम जाता. एक फावटी 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी वता, एक फावटी एवरेज जाता आनी लेट्स एक ओनर मातसो खंय भायर गेल्लो नेबरागेर गेल्लो आनी तेन्नाच तो मिटर रिडर येयलो जाल्यार कितें जाता मागीर तें नेक्स्ट मंथा पडटा ऑर एवरेज रिडींग जाता. एवरेज रिडींग जावन एक फावटी एक्स्ट्राय वचूंक शकता, कमी जावंक शकता आनी फायनली रिडींग घेवपाचो प्रॉब्लेम जाता. इन्स्पेक्शन, मेंटेनन्स, फाल्यां कितें लायट गेली जाल्यार ऑर कितें प्रॉब्लेम कंज्युमराचेर येता जाल्यार आमकां इमिजिएटली वचून तो इन्स्पेक्ट करूंक मेळना. सो एज पर रेगुलेशन सप्लाय कोड 2018 5.125 regulations of the Honorable Commission, there is a mandatory provision and it's a mandate that all meters has to be brought to the accessible location. 32,000 cases were there. Maybe right now maybe 2,000 cases are only complied. Many people do not come because there is a cost. Now you have to shift the meter. वन्स हो मिटर आमी शिफ्ट करून एक्सेसिबल लोकेशन हाडलो जाल्यार एक बरें सगळ्यांकूच एक संदी जातली. कंज्युमराक टायम टू टायम बिलां येतली आनी करेक्ट बिलां येतली. आमकांय बरें पडटलें कित्याक एन हे थोड्यो केसीस मे बी 32,000 केसीस इन केस सारक्यो येयल्यो जाल्यार एंटायर तारीफ सिस्टम ऑल्सो वील बिकम गूड. सो हे सगळें काडपाक वी हॅव गिवन सफिशियंट टायम. आतां वी अंडरस्टँड पब्लीक इमिजिएटली कॅनॉट relocate the meter. One is time is also required, efforts are required, also money is required, cost, because you need to shift it. Therefore we are given enough time. Now the public notices come a week back or 10 days back. We have given almost 6 months. The last day is 28th November 2025. And all notice आमी पंचायतींक धाडला, notice honorable MLAs धाडला because they are more connected to the public. Also we are trying to send notices to individual consumers, but people should not wait for this notice to come because it is a mandatory and it's a mandate where consumer has to put the meter at the accessible location. राती कोलवा एका कपेलाच्या बाकार सुमार 6 म्हयन्याचे भुरगे मेळ्ळे. जल्म दितल्यांनी ताका थंय सोडला म्हूण दुबाव. थंयच्या लोकांक भुरगे बाकार दिसले. लोकांनी पुलिसेच्या कानार घाले. कर्म कोणाचे ताजो सोद चल्ला. कोलवा एका कपेलाच्या बाकार 6 म्हयन्याचे भुरगे मेळ्ळे. भुरग्याचे पालक ताका थंय सोडून गेले म्हूण दुबाव. थळाव्यांनी भुरगे कोलवा पुलिसाच्या स्वाधीन केला. फुडली कारवाय चालू म्हूण खबर मेळटा. काल रात्री कोलवा एका गांवांत एक दारूण घडणी घडली. कोणे तरी एका ल्हान 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक एका कपेलाच्या लागीं एका एकसुऱ्या जाग्यार एका बांकाक दवरले आनी पळ काडली. उपरांत गांवच्या लोकांनी ह्या भुरग्याक पळयलें आनी कोलवा पुलिसीक इन्फॉर्म केलें. कोलवा पुलीस ह्या स्पॉटार आयली आनी तांणी त्या भुरग्याक आपल्या ताब्यान घेतलें आनी हॉस्पिटलांत धाडलें. आतां कोलवा पुलीस ह्या भुरग्याची माय पाय वो कोणें ह्या भुरग्याक सोडला हाची चवकशी करता. कोलवा सावन प्रुडंट मिडिया खातीर सावीड एस. गोंयभर पर्यावरण दीस मनयलो. देशांतलो पयलो व्हॅक्यूम बेज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पणजे. प्रदूषणाचेर देखरेख दवरपा खातीर 34 मशिनां बसयल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मडगांव सोनसड्यार आशिल्लो लेगसी डंप दाट रानांत कन्वर्ट करपाचें रानामंत्र्याचें उतर. गोंयभर 3 म्हयन्या भितर खंय 5 लाख रोपां लायतले. गोंयभर पर्यावरण दीस मनयलो. मुख्यमंत्री सांगता गोंयांत वेस्ट मॅनेज करपाक सरकारान फाव ते उपाय केल्यात. अशा मेजर सिटी पणजे आसतली, मडगांव आसतली, म्हापशा आसतली, सांखळे आसतली, ताज्या उपरांत कोस्टल बेल्टांत सगळे आसतले. ह्या सगळी कडेन आमी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मॅनेजमेंट प्लांट घालपाक लागल्यात. म्हाका सांगपा खातीर खूब प्रावड फील जाता. इट इज अ व्हॅक्यूम बेस्ड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट. देशांतलो पयलो प्लांट आमी आमच्या टोंका हांगासर पणजेंत घालपाक शकले. इट इज ऑल्सो द प्रावड मोमेंट फॉर द गोवा. पोल्युशन जावचें न्ही पूण आमी सिडॅक टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी क्वॉलिटी कंट्रोल करपा खातीर आमी मशीन्स बसयल्या. एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे बरेच जाण 34 जाग्यांचेर मशीन्स. तशेंच लेगसी डंप डेन्स फॉरेस्टान बदलपाचें आनी गोंयभर 3 म्हयन्यांनी 5 लाख झाडां रोवपाचें रानामंत्र्याचें आश्वासन. एक ल्हान राज्य आसून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यान 5 लाख झाडां आमी कमीट करता. आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या सनसोडोचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा. ते लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स
फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता. पर्यावरण दिसाच्या निमतान रान खाते महामंडळाच्या अध्यक्षाखाला प्लांटेशन ड्रायव्हाचें आयोजन जालें. आमच्या पंचायतीचे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सगळे एकठांय जावन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर एकठांय जावन आमी ही प्लांटेशन ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. हें एकच कारण कित्याक जितली आमी झाडां रोयतात तितले आमचे पर्यावरणाक हें बरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.